नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। चर्चीच्या पाद्र्यांचो वाद आयलो ढवळीकाराचेर आंगलट। ढवळीकाराचे वक्तव्याचेर मोडकय भाजपाची राजीनाम्याची मागणी। ढवळीकार म्हणटा आपणे भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक दोष दिवंकूच नाशिल्लो। +92 नंबरावेल्यान गोंयांत फ्रॉड कॉल वाडले। पालकांक फोन करून भुरग्यांक अटक केल्या अशें सांगीत सेटलमेंटा खातीर पयशांची करतात मागणी। हे कॉलांक बळी पडचे न्ही म्हणून गोंय पुलिसांचें आवाहन। सावड्डे काले रानांत मेळ्ळी एका अनवळखी तरणाट्याची कूड। गळ्याभोवती भासाची खूण। 30 ते 40 वर्सां पिरायेचो तरणाटो आशिल्ल्याचो अदमास। कुडचडे पुलीस करतात फुडलो तपास। गोयच्या ॲडव्होकेट जनरलाक हायकोर्टात बाजू मांडपाक म्हयन्याक 8 लाख रुपया मानधन। कितल्याय प्रकरणांनी सरकाराची बाजू मांडली तरी आसतले मानधन। हेर सुविधाय त्योच उरतल्यो। पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कंत्राटावेल्यान गोयच्या ट्रकवाल्यां मदींच कास्किसांव 10 टायरांच्या ट्रकांक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले। 6 टायरवाले ट्रकवाल्यांक नाका, आमकां कंत्राट दिवचे म्हणून गोंय ट्रक धनी असोसिएशनाची मागणी। आणि शुक्रारा हणजूण वाठारांत चालकाचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान 2 वेगवेगळे अपघात तर रावणफोण आणि कोमा मडगांव गाडयांनी घेतलो पेट। आता खबरो विस्तारान। +92 नंबरावेल्यान गोंयांत येवपी फ्रॉड कॉलांची दहशत दिसान दीस वाडतूच आसा। ह्या फ्रॉड कॉलांतल्यान घरांतल्यांची खरी म्हायती दिवन लोकांक भिययतात आणि तोपी घालपाची कामां करतात। उत्तर गोंयांतल्यान अश्यो साबार घडणुको मुखार आयल्यात। शेडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोक लेगीत ह्या फ्रॉड कॉल येवपाक चुकलो ना। फाटल्या कांय दिसांसावन गोंयांत फ्रॉड कॉलांक लागून लोकांच्या मनात भयाचें वातावरण तयार जालां। कितलेशेच लोक ह्या फ्रॉड कॉलांक बळी थारल्यात। ह्या संदर्भात गृह खात्या कडल्यान योग्य ती काळजी आणि सुरक्षेची जतनाय घेतल्या अशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन लेगीत दिलां। मात ह्या फ्रॉड कॉलांची दहशत काय थांबपाचें नांव घेना। अंजुना एका दादल्याक असोच एक फ्रॉड कॉल आयलो आणि ताचो चलो रेप केसीन घुस्पल्ल्याचो ताका भंय घातलो। जाल्यार वागातोर एका बायलेक कॉल येवन ताच्या चलयेक मारबडय केल्ल्याची भिरांत घातली। म्हजें नांव ब्रेंडा लोबो आनी हांव वागातोरचें शापोरा वागातोर। सो 10 म्हाका सकाळी कॉल येयलो, एक अननोन नंबर वॉट्सॅप कॉल केलो एंड DP हाडली एक PSI ऑफिसराची एंड तेणें म्हाका कॉल केलो आनी म्हाका फर्स्ट क्वेश्चन विचारलें, मॅडम तूं ब्रेंडा लोबो? हांवें म्हणलें वय। तुज्या घोवाचें नांव विली लोबो? म्हणलें वय। आनी चेडवाचें नांव? म्हणलें वय। हे तेणें तिनूय डिटेल्स म्हाका करेक्टली विचारले हांवें ताका आन्सर केलें आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो तुजो घोव खंय? हांवें म्हणलें ना तो आतां ना म्हणून म्हणलें तुजें चेडूं खंय? हांवें कॉलेजीक गेलां। कॉलेजीक गेला। तूं जाणाय मला ते कॉलेजीक गेला? हांवें वय सकाळीं गेला कॉलेजीक। ते कॉलेजीक पावला? हांवें म्हणलें वय। आपूण म्हणूंक लागलो नॉर्थ गोवाचो PSI इन्स्पेक्टर उदय म्हणून सांगलें। तुका म्हणटा ह्या तुजो चेडूं म्हणूंक लागलो हिंगा हा आमच्या कस्टडीन हा। सो तुका म्हणूंक लागलो आमी आतां फोन केला म्हणूंक लागलो। हांवें म्हणलें मातशें म्हाका म्हणलें म्हाज्या चेडवा लेगीत उलोवंक दी। हांव मातशी हायपर जाली, नर्वस जाली। हांवें म्हाका चेडवा लेगीत उलोवंक दी। तुका उलोवंक जाय म्हणून। हांवें वय म्हाका उलोवंक जाय। कॉल येयलो कितें? तुजो चेडो नांव कितें तेचें? खंय रावता? तो म्हाका विचारता खंय रावता? नॉर्थ गोवान खंय रावता? तर ते म्हणूंक लागले आमी फ्रॉम द हायर ऑथॉरिटीज पुलिसांसून येयल्ले आहा म्हणूंक लागले, हेडक्वॉर्टरान आसा म्हणूंक लागले आनी तुजे चेड्याक अरेस्ट केला। आतां म्हाजें पळय आतां हांव एक हार्ट पेशंट, म्हाका ऑलरेडी 2 स्ट्रोक येयल्ले आसात आनी असले हेतून जर रप करून अशें कितें जालें आनी म्हाका जर कितें जाल्लें फाल्यां सकाळीं कितें जातलें आसलें? म्हाका दिसता आमचें गोवा हे सायबर क्रायम आहा पळय तेंच्यांनी जागे जावंक जाय आनी हेचेर कितें तरी उपाय काडपाक जाय। म्हाकाय काल 5:30 कॉल येयल्लो। म्हाकाय तेच म्हणूंक लागलो। हांव सरप्रायज जालो की म्हाज्या चेड्याचें नांव कशें कितें सांगलें तेंच्यांनी। ताका लागून म्हाका हें दिल्लें कितें तरी हें आहा म्हणून फेक कितें तरी आसा म्हणून। इतलेंच न्हय तर शेडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोक लेगीत हो फ्रॉड कॉल येवपाक चुकलो ना। म्हाका काल अरावंड 11:25 एक कॉल येयलो आनी गोवा पुलीस म्हणपाक लागले आनी हिंदीन उलोवपाक लागले की म्हज्या चेडवाक अरेस्ट केल्ल्या ऑन अकाउंट्स ऑफ सम क्रायम आनी एलर्ट ऑलरेडी इश्यू जाल्लो। सो आय वॉज अवेर फॉर्च्युनेटली, नाजाल्यार हांव बरें पॅनीक जाता आशिल्लो। चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी अनावन्स केल्लें आहा इन्वेस्टिगेशन चालू आसा म्हूण, पूण आमी कितें म्हणटा हे फोन नंबर्स ब्लॉक कित्याक जावपाक शकना?
ऐकूयात ह्या फ्रॉड कॉलाचे एक बारीकशे रिकॉर्डिंग। जी जी, स्कैम केस में अरेस्ट किया, 4 लड़कियों को अरेस्ट किया है। हाँ बोलो। बात कर अपने पापा से, रोना बंद कर, बात कर पापा से, रोना बंद करके, रोना बंद करके बात कर, बात कीजिए। हेलो हेलो, मोबाइल इधर दो, मोबाइल इधर दो। हेलो हेलो, सुरवेक +92 ह्या नंबरा वयल्यान जर फोन आयलो जाल्यार सावधान। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। लोकांक येवपी फटवणुकेच्या कॉल्सांची कागाळ घेवन काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस कोमसान साश्टीचो पुलीस उपअधीक्षक सलीम शेख हांची भेट घेतली। गोंयांत सध्या परिस्थिती भयंकर जाल्या आनी जागृताय वाडोवपाची गरज आसा। तशेंच लोकांनी असल्या फटवणुकीच्या कॉल्सांक बळी पडचे न्ही अशें काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस कोम्स हांणी सांगलें। विषय जो आसा तो नवो असो कांय ना, ह्या दिसांनी थोडो गाजता, पूण एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आमकां दिसता की हाजेर जागृताय वाडपाक जाय। आतां विशय तसो पळोवपाक गेल्यार सोंपो, पण लोकांक कितलो घातक फ्रॉड जी जाता। ह्या दिसांनी कोण तरी कोणाक कॉल करता, तुजो भुरगो म्हजे कस्टडीन आहा, हांव पुलीस ऑफिसर, आनीक अशी बंडलां मारून लोकां मदीं पॅनीक क्रिएट करता। एक उदाहरण जालें। दुसरें म्हणल्यार बँकींग फ्रॉड्स। हांव म्हजे कडेन तरी 2 अशे केसीस आसा की 5 रुपया भर, ओटीपी कितें आयला तो सांग, अशें करून एकट्याचे 49,000 गेले पयर। ताका आयले कॉल की लायटीचें तुवें बील भरूंक ना, आनीक तूं जर भरिना जाल्यार तुजी डिस्कनेक्ट जातली। प्रॉब्लेम अशें जाला की आमचो लोक चिंतूंक वचना आनी जागृताय वाडपाची गरज आहा। आमचो लोक सादेपणान वागता म्हणून हें चड जाता। आतां गोंया हॅज बिकम अ लँड ऑफ फ्रॉड्स। आमी पळयलां लँड फ्रॉड्स जातात आनी हळू तुमच्या खात्यान, तुमच्या बँकेच्या अकाउंटान, तुमच्या बोर्सानूय पावले फ्रॉडस्टर्स। हे घडचें न्हू म्हणून आमकां दिसता की जागृताय वाडची। हेंच आमी पुलीस ऑफिसराक सांगून आयल्या, SP ना, DYSP आसा थंय। सावड्डे काले रानात 30 ते 40 वर्सां पिरायेच्या एका अनवळखी तरणाट्याची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली। ही कूड काले रानात एका काजीच्या झाडाचेर गळफास घेतिल्ल्या अवस्थेत आशिल्ली। ही कूड सुमार 2.5 दीस पोन्नी आसा असो अदमास कुडचडे पुलिशेन उक्तायला। कूड सध्या पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या। कुडचडे पुलिसांचो फुडलो तपास करतात। दुधाळ काले भागात काल 30 ते 40 वर्षाच्या एका अननोन युवकाची जी कूड आसा हे काजूच्या झाडाक लमकळलेल्या अवस्थेत सापडलेली आसा। लोकलाच्या म्हणण्या प्रमाणे कूड जी आसलेली काजूच्या झाडाक वालीक लोंबकळून आसलेली आनी तिचे जे पांय आसलेले जमनीक तेकलेले। तेणी मागीर कुडचडे पोलिसांक ही खबर कळयली। कुडचडे पोलिसांनी येवन ही कूड सकयल काडली आनी जी कूड आसा ती आतां सध्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा मडगांव थंय पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडलेली आसा। लोकलाच्या म्हणण्या प्रमाणे तांकां संशय येता की सायडीच्यान जे जाग्यार कूड मेवळ्या थंय चिऱ्याची खणी आसा, थंय खंय तरी तो एक लेबर आसूं शकता। तेजें अजुनूय नांव कितें तें कळना, पूण कुडचडे पोलीस हेजी वळख पटोवपाचें काम जे आसा हें करतात आनी हो मर्डर काय सुसायड हेजोय शोध लावपाचो प्रयत्न कुडचडे पोलीस करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर। खंडपीठान सरकाराची बाजू मांडपा खातीर एडव्होकेट जनरलाक आतां म्हयन्याक 8 लाख रुपया मेळटले। एडव्होकेट जनरलाचे शुल्क 8 लाख रुपया मेरेन वाडोवपाचो आदेश जारी केला। हे सुधारीत शुल्क 1 एप्रिल 2024 सावन लागू जाला। एडव्होकेट जनरलान म्हयन्याक कितलेय खटले लढयले तरी ताका 8 लाख रुपया शुल्काचे पयशे दिवप सरकाराक बंधनकारक आसा। एडव्होकेट जनरलाचे म्हयन्याचे शुल्क 8 लाख रुपया करपाक मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्ली। ते उपरांत आतां हो आदेश जारी केला। एडव्होकेट जनरलाचे हेर शुल्क मात आदलेवरीच आसतले। उत्तर गोंय ट्रक असोसिएशनाच्या धन्यांनी एकठांय येवन भायले ट्रक धन्यांच्या 10 चाकी जड ट्रका आड निशेध केलो। तशेंच पर्वरे चालू आशिल्ल्या नव्या फ्लायओव्हराच्या प्रकल्पाचे थळावे ट्रक वेवसायांक निविदा दिवंक नाशिल्ल्यान ट्रक धन्यांनी तीड उक्तायली। गोंयच्या ट्रक धन्यांकडेन 6 चाकी ट्रक आसा, ताचो वापर करूं येता। ताका लागून सरकारान निविदा भायल्या ट्रक धन्यांक न दिता थळाव्यांक दिवची अशी मागणी गोंयच्या ट्रक धन्यांनी केल्या। आमी नॉर्थ गोवा ट्रक ओनर एसोसिएशन जे पर्वरी जे काम चल्लां फ्लायओव्हराचें तेंच्यांनी सगळ्यांनी काडून काम दिलें दुसऱ्यांक भायल्यान गुजराती राजस्थानी
आनी हे ट्रक सुद्दां येतले खडी घेवन येता पळय ते दुसऱ्यांक काम काडून दिल्लें आसा. आमच्या लोकलांक काय कामूच मेळना. आमच्यो ज्यो 6 टायराच्यो गाडयो आसा पळय त्यो अक्षरशः बंद आसा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटान तें काम आमकां दिवचें. पुलीस स्टेशन आमी येयल्ले सांगपाक की कंप्लेंट बरोवपाक की तें काम आसा पळय तें सगळें आमच्या लोकलांकूच दिवचें कित्याक आमच्यो गाडयो खूब बंद आसा. इवन आमचे टँकर कार आसा पळय इवन म्हाजो जो टँकर आसा आमच्यो तेका भायले राजस्थानाच्यो गाडी हाडून खाली करतात. आमी कितें करपाचें मागीर? आता गाडयो खंयच्यो सगळ्यो राजस्थानाच्यो ना गाडयो हांगासरल्यो कॉन्ट्रॅक्ट दिला तांच्यानी. गुजराती जो आसा पळय सतपाल म्हणून ताका कॉन्ट्रॅक्ट दिला, राजस्थानीक दिला. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की आमचे लोकल आसा पळय तांकांच काम मायनींग बंद जालां सगळे बेकार आसा. परत हे सुद्दां प्रोजेक्ट जे कितें येता पळय ते भायल्यांकूच मेळटा. आमकां अक्षरशः आमकां मेळोंक जाय. आनी ह्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो ओव्हरलोड येता सारक्यो आनी जी रेट आसा पळय ती आमकां मागीर 6 टायरांक कांयच परवडना. हे व्हडले व्हडले टायर वाडयतात आनी रेटी तेंची सारकी कमी आसता. मागीर आमकां बिजनसूच ना मागीर लोकलांक. एक्चुअली आमी ते कन्सर्न ऑथॉरिटीचे ऑफिसर्स पण आसा पळय ड्रायव्हराचे जे तेंचे ऑफिस आसा तेचे कडेन गेल्ले आमी. सो तांकां मेळ्ळे आमी तेंचे कडेन उलयले डिस्कस केले आनी एकदां दोनदां 3-4 फावटी आमी गेले पूण आमकां तो रिप्लाय तेंच्या कडल्यान येवपाक जाय आसलो तो येवंक ना. आनी जे कोण आमच्या कॉन्टॅक्टातून ना हांगासर आतां नॉर्थ गोवान आमी आतां पेडण्याच्यान म्हापशा पर्यंतचे जे गाडयोवाले आसा 6 व्हिलर टिप्पर्स आसा सगळ्यां कडेन ते काम आमकां मेळचें आनी आमचे गाडयो थंयसर त्या रुटान चलच्यो आनी अशें करून ते आमकांच मेळचें काम म्हणून आमी प्रयत्न करता. पूण तशें कांय आजून पर्यंत जालें ना. एक जवळ जवळ आतां 25 दीस जाले तेच्या फाटल्यान आमी आसा. तेंच्या कडल्यान आमकां जो रिप्लाय येवपाक जाय तो आजून पर्यंत येयना. आनी भायले गाडयो आनी कोण खंयचो तरी ट्रान्सपोर्टर येवन थंय भितर मटेरियल घेवन येतात. हे राती आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी मेळून ते गाडयो स्टॉप केले आनी आयज हांगा पुलीस स्टेशनार आमी घेवन येयल्ले की अशें जावपाक जायना आनी हे ओवरलोडींग करता आनी 10 व्हिलर 12 व्हिलर अशे गाडी आनी आमच्या भुरग्यां कडेन 10-12 व्हिलर आजून तरी गाडयो ना. 6 व्हिलर गाडयो आसा. ते 6 व्हिलर गाडयो हांगासर स्मूथली त्या ट्रान्सपोर्टाक चलचे इतलेंच आमी आनी अंडरलोडान चलचे. तेंचे कडेन कितें तांकां खंयच्या हेचेर टेंडर दिला कितें दिला ते आमचे आजून तेंच्या कडेन डिस्कस जावंक ना. तो ओनरूय हांगासर येयला जेचे गाडयो हांगा उबे दवरल्या तो येयला. सो तेंच्या कडेन डिस्कशन आमचें चालू आसा उलोवप चालू आसा. शुक्रारा हणजूण वाठारांत 2 वेगवेगळे अपघात जाले. पयलो अपघात रेंट कारीक जालो जातून ड्रायव्हराचे कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान ताणें कार झाडार मोखली. जाल्यार दुसरो अपघात हणजूणच्या फ्ली मार्केट वाठारांत जालो. हातूंत ड्रायव्हराचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान कार कुशीकच्या शेतांत उमटली. सुदैवान ह्या दोनूय अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. आमी आसा सध्या अंजुना ह्या भागान आनी आयज सकाळ फुडें अंजुना ह्या वाठारान 2 सेल्फ एक्सिडंट जाल्ल्याचे समोर येयल्ले आसा. पयलो जो सेल्फ एक्सिडंट आसा तो एका रेंट कारीचो आनी तेतून जे ट्युरिस्ट आशिल्ले ती अंजुना सायडीच्यान शिवोले ह्या भागान वयताली. जो ड्रायव्हराचो अशें काडण्यात येता की ड्रायव्हराचो जो कंट्रोल आसा तो खंय तरी सुटलो आनी तेणी थेट गाडी काडली आनी एका झाडाचेर मारली. हो जो धपको आशिल्लो तो इतलो नेटा नाशिल्लो की जे गाडयेचे फुडले बॉनेट आशिल्ले ते फुडनट डॅमेज जाल्ले आसा आनी जे गाडयेचे एअरबॅग आसा ते फुटलेले आसा. सध्या जी ट्युरिस्ट आसा तेची आमचे मेरेन अजून डिटेल पावलेली ना. अंजुना पुलीस ह्या सगळ्याचेर सध्या तपास करीत आसा. जो दुसरो सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा तो म्हणजे एका किया गाडयेचो आनी ह्या गाडयेन एक कोल्हापूर टुरिस्ट जे कोल्हापूरचे लोक आशिल्ले ते आसलेले आनी ह्याय गाडयेन जो ड्रायव्हर आशिल्लो तेचो खंय तरी ताबो सुटलो आनी तेणी थेट सायडीच्या शेतान व्हेली. ही शेतान वचना फुडें ती गाडी टर्टल जाली परती जाल्ली आसा आनी गाडयेंतले जे लोक आशिल्ले ते पार्शली इंजर्ड आसा. तेंचो जो उपचार आसा तो शिवोले PHC सेंटरान चालू आसा. अंजुना पुलीस घटनास्थळी पाविल्ले आसा आनी ह्या सगळ्याचेर चवकशी करीत आसा. जशी अपडेट आमकां अंजुना पुलिसां कडल्यान मेळटा तशी अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावयतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा उसोटीकर. मुळगांवच्या रावणफोंड जंक्शना कडेन सकाळीं धांवत्या कारयेक अस्कीत उजो लागलो. बॅटरी शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो दुबाव
थळाव्यांनी मडगांव उजो पालोवपी दळाक गळीत केले उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उज्याचेर नियंत्रण हाडलें. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. आज सकाळ फुडें रावणफोंड नावेली हांगा एक झॅन गाडी एक उजो लागपाचो घडणूक घडली आनी ह्या घडणुके भितर ही गाडी कंप्लीट काबार जाल्ली आसा. ह्या गाडया भितर 3 जाण आशिल्ले. जेन्ना तांकां दिसलें की बॉनेटांतल्यान धुंवर येता ते 3 जाण भायर सरले आनी तांणी बॉनेट उगडलें. फायर ब्रिगेडीच्या म्हणण्या प्रमाणे जेन्ना बॉनेट उगडलें ताका वारें मेळ्ळें. वारें मेळटकीर हो उज्यान पेट घेतलो. जेन्ना तांणी फायर ब्रिगेडीक कॉन्टेक्ट केलो रोखडीच फायर ब्रिगेड थंय टर्न आवट जाली. पूण तांणी जो एड्रेस दिल्लो तो चुकी आशिल्लो. ते चुकी आशिल्ले कारणान फायर ब्रिगेडीक मातशी खूब पयस येवन परत त्या जाग्यार येवपाक पडलें आनी तितलें म्हणल्यार ह्या गाडयेन कंप्लीट पेट घेतिल्लो आशिल्लो. फायर ब्रिगेड जेन्ना थंय पावले तांणी कंप्लीट उज्याचेर नियंत्रण हाडलें आनी उजो पालयलो. पूण ते म्हणसर ह्या गाडयेची कंप्लीट लुकसाण जाल्लें आशिल्लें आनीक 3 जाण जे पॅसेंजर आशिल्ले ते सेफली भायर सरिल्ले पयलींच. म्हूण कोणाक कांय इजा जाली ना. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुलकर्णी. मडकय मोगू पक्ष आणि भाजपा पक्षांमदीं वाद सुरू आसा. मडकय मतदारसंघात भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी फावो तसो प्रचार करूंक नाशिल्ल्यान मतां उणी पडली असो आरोप मडकय मतदारसंघाचे आमदार तशेंच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केल्लो. मात हो आरोप चुकीचो आसा आनी आरोपाचो पुराय निशेध करता अशें मडकय भाजपा पक्षाचे अध्यक्ष सुदेश भिंगीन सांगलें. उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकर हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवची अशी मागणी मडकयच्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्ली. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काम करूं अशें आमचो मडकय मतदारसंघाचो आमदार आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आशिल्लो वीज मंत्री हाचो हो स्टेटमेंट. तर हो जो ताणें आरोप केल्लो आसा तो आरोप एकदम चुकीचो आसा. हांव ताका सांगूंक सोदतां जे लोकसभेचे 2019 जे भारतीय जनता पार्टीक मतदान जाल्लें ते 10,681 आनी काँग्रेसीक जाल्लें 9,448 आनी हो आमदार तेन्ना भारतीय जनता पार्टी बरोबर नाशिल्लो. तरी आसतना भारतीय जनता पार्टीक 1,233 मतांची आघाडी मेळ्ळी. आतां हांव फाटल्या विधानसभेचेर उलयतां. जे भारतीय जनता पार्टीक विधानसभेक 4,000 मतां पडिल्लीं आनी मोगो पक्षाक 13,963 मतां पडिल्लीं. म्हणजे टोटल 17,963 मतां विधानसभेक पडली. सो आतां ही इतली कमी कशी जाली हाका जबाबदार कोण? आनी तुमी डायरेक्ट आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर आरोप करतात की तांणी काम करूं ना म्हणून. माझ्या माहिती प्रमाणे आता संतोषान सांगला तशें प्रत्येक मतदारसंघांनी आमचे मुख्यमंत्री अध्यक्ष त्याच बरोबर आमचे सगळे आमदार जे मंत्री आसा त्या मतदारसंघातले आनी कार्यकर्त्यांनी सामके रात दीस सोडून काम केल्लें आसा. आनी हे नाका आशिल्ले आरोप जे करता पळय ताचो आमी निशेध करता आनी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागता हाजेर कारवाई जावची. आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान रावून आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याचेरच उंगलो एकदम चुकीचें आसा. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब ताका मंत्रीपदाचो काडून उडोवचो. मडकयच्या भाजप कार्यकर्त्यां विशीं कांयच उलोवप करूंक ना अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी स्पश्ट केलें. मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी फावोशी कामगिरी करूंक नाशिल्ल्यान लोकसभेक मतां उणी पडली अशें ताणें ह्या वेळार उलोवप केलें. बीजेपी कार्यकर्त्यांचे कांयच उलोवंक ना इतलेंच उलयता. हांवें तुमी मातशें म्हजें त्यातल्यान वाचा. हांवें बीजेपीचेर कांयच उलोवना आनी बीजेपीचे कार्यकर्ते हांवें म्हज्या कार्यकर्त्यांचे कमी पडले. तुमचे कार्यकर्ते भाजपा मतदारसंघात कमी पडले अशें तुमचे सगळे मतदार भाजपा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पर्रकणका वाठारांतल्या सेंट सेबेस्टियन चॅपलांत चोरी जाली. चोरांनी फंड पेटयेंतल्यान रोख रक्कम फारायली. फुडलो तपास सुरू. पळयात पुराय बातमी.
बिरेस्तारा राती पर्रा काणका वाठारांतल्या सेंट सेबेस्टियन चॅपेलांत चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चोरांनी राती वीज बंद करून चॅपेलाचे मुखेल दार फोडले आणि फंडपेटयेंतली रोख रक्कम फारायली। ही रक्कम फाटल्या 3 म्हयन्यांत चॅपेलाक मेळिल्ली देणगी आशिल्ल्याचे चॅपल कमिटीच्या वांगड्यान सांगले। चॅपेलाच्या कमिटी वांगड्यांक कळना फुडें तांणी पुलिशेंत कागाळ दाखल केली। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। फुडलो तपास चालू आसा। सायटीर वयताना तो फातर जालो तेणे दार उकडलेलें पयलें पूण हांव सुद्दां बोलो ते चेडूं सदां साफ करून येता म्हणून ते आसले म्हणून हांव भायर गेलो पोत्तून येता पळयताना येनपरान ते कपेल उकटे पळयता जाल्यार कितें जालां ताका हांव कपेल भितर वचून पयलें जाल्यार सगळें फोडलां लॉक फोडलां दार भितर वचून पयलें जाल्यार ते आसली आमचे ते ही आहा पळय ते पयशांची खोटी ती फोडल्या आनी ती फोड पयलीं उक्ती धरला मागीर हांव मायकल फेरासीन गेलो आनी ताका सांगलें दिल्याला तेणी मागीर पुलिसीन हाडून प्रेसान आनी मागीर तेणी पुलिसीन मागीर सारकें हें करून आमचें पंचनामा करून गेले। कितल्यांक जालें तुमकां रातचे म्हयन्यांनी जाला ओके कित्याक थोडे पयशे उरलेले आहा थंय आतां कोण येयला आसतलो मागीर सोडले आनी कवले आसतले थोडे पयशे आयल्यार खूब कितले म्हाका खबर आसतली। आमी आसा पर्रा काणका हांगासर आनी हांगासरल्या एका चॅपलान चोरी जाल्ल्याची खबर सद्या समोर येयल्ली आसा। काल राती लेट नायट हांगासरले जे सेंट सेबेस्टियन चॅपल आसा काही चोरट्यांनी हांगासर जे मेन दार आसा ते फोडले आनी भितर सरून जे फंडपेटी आसा ती फोडली आनी तेतूंतले काही कॅश जे आसा ते चोरून सद्या हांगासरले लंपास जाल्ले आसा। अशें कळण्यात येता की जेन्ना हे चोर भितर सरच्या पयलीं तेंच्यांनी जे पावर सप्लाय आशिल्ले ते डिस्कनेक्ट केले आनी तेंच्यांनी मेन दार फोडून भितर सरले। जेतूंतले जे कॅश आसा फंडपेटींतले ते चोरून हांगासरले पळ काडलेली आसा। जेन्ना ही सकाळी खबर जे चॅपलाचे कमिटी मेंबर आसात तांकां कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब जे MLA आसा मायकल लोबो व तेंची मिसीस दिलाला लोबो हांकां तेंच्यांनी कळयलें। आमदारान सोमते म्हापसा पुलीस स्टेशनाक ही कागाळ नोंद केली आनी त्याच नंतर म्हापसा पुलीस हांगासर घटनास्थळी पावन तेंच्यांनी रितसर अशी पंचनामा केल्ली आसा। ह्या चोरी बद्दल जशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा तशी इन्फॉर्मेशन आमी तुमच्या गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान पावयत रावतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोती। जमीन दनियांक काळखांत दवरून मोर्जेत 1,80,925 चौखण मीटर जमीन GCA घाय आणि MS इराप इन्फ्रा LLP या कंपनींनी हडप केल्या जमनीचेर सध्या प्लॉटिंग आणि बांदकाम लेगीत सुरू केला। लोकांक थंय वचपाक दिना। हे विशींची कागाळ घेवन मोर्जेच्या थळाव्यांनी रायबंदरच्या SIT कार्यालयात धडक दिली आणि जमीन हडप केल्ल्या कंपन्यांचेर कारवाय करची म्हणून तांच्यांनी मागणी केली। हे सगळे आमचे मोरासकार म्हणटा शेडगांव मोर्जेचे आमी हांगासर SIT नेल्ले आसा। सो आमी एप्लिकेशन घातलेलें तांकां आमकां रिप्लाय केले ते अंडरस्टँड करपाक की कितें एक्झॅक्टली मॅटर आसा। म्हजें नांव प्रमोद शेडगांवकर मोर्जेचो मूळ हांव। असो एक्चुली कितें जाला की आमची एक प्रॉपर्टी आसा देवस्थानाची 11/0 म्हणजे सर्वे नंबर 11 डिविजन 0 व्हडली प्रॉपर्टी देवस्थानाची ती GCA घाय म्हणून एक कंपनी आसा फ्रॉड करून ती विकत घेतलेली आसा आनी ती आतां इलिगल कन्स्ट्रक्शन हेचे TCPचे आनी हेचे अशे हे झोल करून हे तांकां पयशे खावन आनी हे करून तेंच्यांनी परमिशनां घेवन तितूंतल्या ते पंचायतीक तेंच्यांनी आपल्या हेतून करून सगळे हे घेवन परमिशन घेवन थंय ते तेंचे इलिगल एक्टिविटी तयार करपाचे आनी प्लॅनिंग चालू आसा थंय। ही प्रॉपर्टी आसा ती देवस्थानाची आसा एक्चुअली आनी हे सगळे 2 वाड्याची प्रॉपर्टी आसा। खंयची देवस्थान? आमचे जे मोरजाय ग्रामपंचायत पण काण्णीवस देवस्थान आसा ते हे आमी एक हे कशें ते राखणदार म्हणून हे जाणटेच सांगतले तुका कितें एक्झॅक्टली ते कशें ते करी आसले। बोकड्याचो सर्व म्हणून प्रॉपर्टीचें नांवूच ते तशें नांवूच तशें दिलां तेंच्यांनी बोकड्याचो सर्व म्हणून आनी ते बोकडो आमी व्हरा आसलो थंय 3-3 वर्सांनी आनी ती पुरो आसलो। हे आमचे जे रिच्युअल आसले ते खरें आयज आमकां ती वयर वचपाकूच दिना। ती प्रॉपर्टी ब्लॉक केला। केस आसतना ते सगळे काम चालू करता। केस आसतना परमिशनां घेता। केस आसतना पंचायत ताका परमिशनां दिता सगळे कडेन आनी डॉक्युमेंट थोडे गायब केल्ले आसा। फॉर्म 3 जेन्ना म्युटेशन जालें 1972 फॉर्म 3च्या आधारे सगळे गोष्टी ते फॉर्म 3 गायब केल्ले आसा। म्हाका एक सांग फॉर्म 3 जेन्ना गायब केले जाल्यार तेंचे फॉर्म 3 इम्पॉर्टंट आसा तेचे म्युटेशन कशें जालें? हां आमी आतां म्हणटा बाबा नांवां आमची थोड्यांची लागले थोड्यांची लागूंक ना ते म्हणटा फॉर्म 3 जाय। अरे फॉर्म 3 तेंच्यांनी गायब केले। फॉर्म 3 उडयले हेतून मामलेदार आनी तलाटी धरून ते फॉर्म 3 गायब केले हे पयशे खावन आनी पयलीं फॉर्म 3 आसले ते पिजलेले आतां फायलूच ना थंय। म्हाका एक सांग
हे अशे डॉक्युमेंट उडोवंक लागले जाल्यार आमी कशें रावपाचे? आमचो फाल्यां जावन इतले डॉक्युमेंट आसता गव्हर्मेंटाचे ते अशें ते फ्रॉड करूं हे पिजोवंक लागले जाल्यार आमकां अधिकारूच ना. आमी मनीसूच ना म्हणटले. बर्थ सर्टिफिकेटा येना आमी मनीसूच ना म्हणटले. ते हांव म्हणटा हांव मागणी करपाक गेले कितें तरी इन्व्हेस्टिगेशन करचें न्ही. आमी सर्वसामान्य माणूस आमी कितें करतले ते म्हणटा आमकां हरयतले अशें हे जालें. आमकां हरोवपाचें जिखोवपाचें हे आमचे हेतू ना. आमची कितें आसा आमची जी एन्सिस्टर प्रॉपर्टी आसा जी आमी करतात देवस्थानाच्या हेतून करतात ती आमकां मेवची आनी आमकां न्याय दिवपाचो. आमकां दुखोवपाचो ना आमच्या देवाक दुखोवपाचो ना. ओके अशेंच मागणी करता हांव सीएमा कडेन आनी डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्यांनी ती दखल घेवची. हरमल केपकरवाडो वाठारांत रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी तयार जाल्या. ह्या कोयराक लागून ह्या वाठारांत रोग पातळपाक शकतात तशेंच ह्या रस्त्यांनी यो वच करपी लोकांक हाचो बरोच त्रास जाता. ताका लागून ह्या वाठारांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवचे आनी कोयर उडोवप्यांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी हरमलचे माजी सरपंच रामचंद्र केरकार हांणी केल्या. थंय सबण घाण जाल्ली आसा. शिवाय हरमल गांव हो ट्युरिस्टांक फामाद आसा. ताका लागून हरमल गांवचा नांव जो आसा आता बरबाद जाता. ताका लागून थंय गव्हर्मेंटा किंवा पंचायती काहीतरी कॅमेऱ्याची जर व्यवस्था जाता तर ते कॅमेरे बसोवचे आनी जे कोण उडयतात तेंचेर वॉच दवरूचा आनी ते कॅमेऱ्यात उडयल्या उपरांत ते कोण उडयतात ते दिसतले आनी तेंचेर कठोर अशी कारवाई करची आनी आमचो गांव जो आसा तो सबंद क्लीन दवरपाक मदत करची अशी माझी एक विनंती आहे. आणि समजा यदा कदाचित कोणतरी मेळ्ळो ते उडयतना जाल्यार ताका पंचायतीन भरपूर फायन घालची आनी ताका फायन घालूनय हेका दिवचो पुलिशेक दिवचो अशी एक माझी कळकळीची विनंती आसा. आणि आमचो गांव जो आसा तो क्लीन दवरपाचो. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.